पारशा सध्या काजींक मुट्टे लागिल्ल्यान शेतकऱ्यांनी खोस उक्तायला आणि अंदू काजीचे पीक बेगीन जाल्ल्यान हुर्राक फेणयेच्यो भाटयो शेतकऱ्यांनी नेटान पेटयल्या। पळोवया श्रीराम साळगांवकाराचो आणि ताच्या फामिलीचो प्रवास, तांच्यांनी कशा अजून मेरेन आडमेळींक तोंड दीत ही परंपरा तिगोवन दवरल्या। गोंयची फेणी आनी हुर्राक जिवाक बरी म्हूण सगळ्याक फामाद आसा, मात चड कूट केल्यार ती मनशाक धोलायताय बीन। फेणी आनी हुर्राक ही गोंयची वळख। फाटल्या वर्सा बदलत्या हवामानाक लागून काजीचें उत्पादन कमी जाल्लें, मात अंदू काजींक बरो चंवर फुलिल्ल्यान शेतकाऱ्यांनी खोस उक्तायला। पारसे वाठारांत काजींक मुट्टे लागिल्ल्यान भाटयो पेटोवपाक सुरवात जाल्या। हे दायज शेतकार श्रीराम साळगांवकारान अजून मेरेन तिगोवन दवरला। प्रत्येक काजी पोंदाक पयशे आसा, ते फकत सोदून काडपाक जाय। जो कोण सोदून काडटलो तोच राजा कसो जगतलो, अशे कश्टाचे मंत्रय ताणें तरणाट्यांक दिले। आता तुम्ही भट्टी लावपाक सुरू केलाय, कितें करचें पडटा पयलीं स्टार्टिंग? भट्टी करच्या खातीर पयली भांड म्हणून आसता, हे पळय, हे अशी चूल करूची पडटा। चूल करप आनी तेच्या वयर हे भांड दवरप। ओके, भांड दवरले काय ना, मागीर हेका माती घालता आमी अशी माती घालून हेचे मेरेन अशी पुरप। पुरल्या उपरांत मागीर हयसर अशी हे आदी आमी बोडगीची पायपां लायताले, हे आता UPVC लायता, म्हणजे गरम असल्यार सुद्दां काय प्रॉब्लेम ना। आणि मागीर तशें हे पळय, ते वयर कॉयल आहा न्हू, ते कॉयल भितर घालता आणि ते दोशे सायडीन अशे एरडायल आणि एमसील लावन पॅक करता आणि हांगासून मागीर ते भायर सरता। ओके, हुर्राक हे आता येता ते कितें हुर्राक, हुर्राक आणि मागीर हुर्राका पासून कितें करतात तयार? फेणी करता आमी, ती मागीर हेच परत घालप आणि परत तितून रोस घालप। हुर्राकाक आणि फेणी करपाक कितें फरक? हुर्राक म्हणजे डायरेक्ट रोस हितून घातलो काय हुर्राक येता, आणि परत आम्ही रोस घालप आणि हे परत हुर्राक घालप भितर। रोस हे वाटता, म्हणजे हुर्राक आमचे 14-15 येता, ते मागीर 18-19 येता। हे आमच्या आज्यापासून चालू आहा। आता सध्या कामगार काजी लागी करपाक बोंडू बिंडू आसात। आणि कसल्या प्रकारचे तुमचे काजूचे जाती आसात? आमच्यार सगळे तरेचे जाती आहात, म्हणजे जे हायब्रिडय आहात, म्हणजे M1 हा, V4 हा, V4 हा, आणि सध्या आमच्या कडेन गावठी सुबेस हा। शेती म्हणजे ज्या जाग्यार जमीन हा त्या जाग्यार काय उगावतात, फक्त तुझा बारीक निरीक्षण जाय। बारीक निरीक्षण असल्या कारणान तू खयच्या झाडाक कितक्या दिवंक जाय, काय दिवंक जाय, तेका खयचो मायक्रो न्यूट्रियन घालूंक जाय, खयचा सारा घालूंक जाय, हेचे बद्दल जेका झाडा बद्दल जेका अभ्यास हा तो खयच्याय झाडार करूंक जाता। मी तेर्रासार टमाटा फुलयली, मिरसांगो फुलयली, रोजां फिरयली तेर्रासार, म्हणजे तेर्रासार जर फिरोंक शकता जाल्यार ह्या डोंगरार कांयच न्हू, म्हाका इजी जाता। म्हाका खंयचाय पीक हाडून दिया, फक्त तेचे बद्दल म्हाका माहिती असल्याक पुरो जाय। जोपर्यंत माहिती ना तोपर्यंत म्हाका ते जायना। बाकी आता मी सगळे तरेचे जे गोंयान जातात ती प्रोडक्टां सगळी घेतली, भुरगीं एक तर करता ज्या जाग्यार। म्हाज्या चेड्याक पयलींच तुमकां एकदां सांगलेलें, आमी काजी पोंदा पयशे उडयल्ले, तेका जेव्हा पयशे दिसतले काजी पोंदा तो येतलो, दाटून धाडप ना, धुमकून पणस पिकोवप ना। तेका काजी पोंदा प्रत्येक काजी पोंदा प्रत्येक जाग्यार पयसो दवरलेलो आहा, तो सोदून काडपाची तेची जबाबदारी। जर सोदून काडलो तो बरो राजा कसो जगतलो, सोदून काडूंक जाल्यार तेच्या नशिबाचो तो। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।